हँडल करपाचे कशें हँडल करपाचें कितें आहा तें कांय कळना. हांव स्पेशली आयज हॉस्पिटलान येयलां बिकॉज आय वॉन्ट टू एटलीस्ट सी. आय हर्ड दॅट देर आर नो बॅड्स हॉस्पिटलान येयलां. स्पेशली डॉक्टर अनिलाक आयज मेवलो आनी ह्या हॉस्पिटलान जे पोजिशन जे डेंगू केस्यो कितले आहाय ते हांवें डॉक्टरा कडेन विचारलें. म्हाका एक दूख जाली अशी की लोक आमचो गोंयचो लोक कोविडान सफर जालो आनी जायतो गोंयचो लोक कोविडान सफर जावन आयज मेलो. तरी पूण कोवीड जे केसीस थोड्यो एक लिमिटेड उण्यो आहा वाडोंक लागल्या. पूण आयज एक अशें जालें की जे डेंगू केसीस आयज वाडोंक लागल्यो. आयज डेंगू केसी आयज हॉस्पिटलान वाडल्यो. जसो डॉक्टरा कडेन म्हायती घेयल्या ते भाशेन सी एवरी डे एक 20 ते 30 केसी आयज रेजिस्टर जाता. आनी हांवें आयकलां ते भाशेन जायतो लोक जेएमसीनूय आयज एडमीट आहा हे डेंगू केसीन. जायतो मनीस एक सिरियसूय आहा हे डेंगू केसीचेर. जशें एक वाड्या ते भाशेन वाड्याचे एक दाबोलीचे एक काल 2 दीस जाले डेंगू जावन एक बायल मरून गेली. हांव म्हणटा जेन्ना हे जे टायमाचेर हे ट्रीट तर केलें ट्रीट म्हणजे जी डेंगू केसो वाडटा कश्यो खंयच्या टायमार डेंगू केसो येता आनी खंयच्या टायमार डेंगू ह्यो केसीस जावन आयज लोक खंयच्या टायमार त्रासान पडटा हे पयलें म्हणटा ते लोकल बॉडी ऑथॉरिटीन हेणी पयलीं रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपा जाय. आयज म्हाका पासून दिसना जे इलेक्टेड जे मनीस आहाय तांकां आयज हे लोकांचे पडला वो ना ही तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ना. तेणी हेच्या पयलीं म्हाका दिसना आयज पासून हांवें चोयलो ना एक वाड्यांनी एक कावन्सिलर फॉगींग जालो दिसती पडना. जरी तर हे तर फॉगिंगाची जरी तर गरज आसली जाल्यार वाय द गव्हर्मेंट इज नॉट टेकिंग अ स्टेप टू फॉगिंग करपाचें एक वाड्यान. हे कितें ना हूज फादर वॉट गोज कोणाचो मनीस मेलो कोणाचो मनीस त्रासान पडलो ते खबर आपलें कांय वचना. हे हांव गव्हर्मेंटाक ब्लेम करता जेन्ना टायमाचेर गव्हर्मेंटांनी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हांनी तेणी लोकांची आपल्या वडाची एक रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपा जाय. आनी इतली रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपा जाय कोणाकूच ह्या लुगाराचेर कोणूय डेंगू जावचो ना. आयज ह्या हॉस्पिटलान येयला डॉक्टरांची कांयच बरें मिस्टेक ना. डॉक्टर कितें करतले जर तर बेडा ना डॉक्टर काडटले जेएमसीन धाडटले आनी फूल आयज हॉस्पिटल आख्खें फूल जालोलें आहा विथ डेंगू केसीस. हे कितें चल्लां गोंयचें आनी हे गोंय कितले तेंप देखून आमी हे भाशेन दवरतले. आयज हांव स्पेशली डॉक्टर मेवलो तेका लागून आमी करपा जाय म्हणून आमी डायरेक्टली आमी आयज हॉस्पिटलान येयल्या. हॉस्पिटलाचें पोजिशन चोवपा येयल्या. हांवें जायते कडेन आयकलें कितें हांवें आतांच आयकलें 2-3 दीस जाले एक बायल यंग बायल मरून गेली हें जावन डेंगू जावन. हांवें सकाळ फुडें एक आयकलें जे वाड्या हुंच कडेन एकलो भुरगो यंग भुरगो कोविडान प्लेटलेट तेजो कावंट देंवला तो बडे आयज सिरियस आहा. हे कितें चल्लां ताकाच लागून आयज हॉस्पिटलान हांव येयलां स्पेशली पर्सनल विजीट करपाक आनी तेजेर आमी एक्शन घेतले. केसी आनी कितले सिरियस आसा इशू एक्चुली ते बरोबर एक्चुली डेंगी केसीस खूब ह्या दिसांनी येवपाक लागल्या. गेल्या म्हयन्यांनी हो म्हयने तेंचे ते नंबर जे आसा हॉस्पिटलान एडमीट जावपाचे एनीवे अरावंड 20 केसीस एवरी डे वी एडमीट इन द हॉस्पिटल. आनी अशें दिसून आयलें की तेंचो नंबर दिसता की कमी जातलो पूण आतां पर्यंत तरी कमी जावंक ना. सो ऑन एवरेज 20 केसीस दिसाचे येता. येस फॉर एडमिशन. सर आनी सद्याक हॉस्पिटलाचे बेड्स बी फूल जाल्ले आहा. सद्या तरी आमचे बेड्स फूल आसा. आनी सपोज पेशंट येता देन यू आर फोर्स्ड रेफर हिम टू जीएमसी. ज्यांचे काउंट्स कमी आसता खूब कमी आसता आनी तांकां फुडले जे ट्रिटमेंटाची गरज आसा ते मागीर आमी मेडिकल कॉलेजीन धाडून दिता. सर एनी पर्टिक्युलर एरिया डेट हॅज बीन आयडेंटिफायड एज डेंगू म्हणजे वास्कोच्यान खंयच्या वाठारांतल्यान येता चडशे केस्यो. वाडे न्यू वाडे आनी आतां जुवारी नगर आनी बोगमाळेच्यान थोडे येयल्या आनी दाबोळेसून थोडे केस येयले. एनी डेथ्स इन डेंगू सर सस्पेक्टेड डेंगूचे डेथ्स बी कितें रिकॉर्ड जाल्या. अजून कन्फर्म अशें कांय जावंक ना. ओके पूण सद्याक देर इज अ लॉट ऑफ आउटब्रेक ऑफ डेंगू एज ऑफ नाव. खूब केसी आसा सद्या. थँक्यू सर.